बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी जो असलो जो असा आणि सदाकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं पयलीं भावनो आमी शांत वांटो घेता आसतना अगुस्तीन अंतांव हे आमचे बाबा सद मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपल्या शांतीन घेवं तशेंच आज आपलो वाडदीस मनयता रायलन फेर्नांदीस फ्रीडा रोड्रिगीस हेझल मोंतेर सॅवी डिसूजा किगन डिसूजा आनी रॉयला द कॉस्टा तांचे बसत मागुया कुडी आत्म्याची भलायकी हे आमच्या भाव भयणांक देवान फावो करूं आनी तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं मागुया आमच्या पिळेवंत भाव भयणां बसत जायतीं आमची भाव भयणां कश्टवतात पिडेंत आसात देवाची काकुतीचो हात देवाचे पिकवणेचो हात तांकां मेळूंक आनी तांकां भलायकी परतून मेळूंक मागुया आमच्या एक एकल्याचे इंतसांव बसत आज पवित्र सभा करता परब उगडास डेडिकेशन ऑफ द बाजिलिकस ऑफ सेंट्स पीटर एंड पॉल बागेवन पेद्रू आनी पावलू ह्या दोगूय दोन मृतांच्या बाजिलिकेचें समर्पण हाचो उगडास करता ही दोन व्हडलीं देव मंदिरां रोमांक आसात दोगूय खांबे पवित्र सभेचे जांकां मार्तीर मारलेले थंय ही बाजिलिका उबी आसात मागुया आमचोय भावार्थ अदीक आनी अदीक उकोण जावं आनी बागेवन पेद्रू आनी पावलू भाशेन आमी उर्बेभरीत जेजूचे गोवाय जावं हांव पातकी सोर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तनानुसार वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे सौभाग्यवन सदांच कुवार मेरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसवार आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, भाग्योन पेद्रू आनी पावलून तुझ्या दोन बुतां वरवीं पवित्र सोबेक मेळ्ळो भावार्थ आनी जेजूचें जिवीत. तो तांचे विणवणी तांचे वरवीं तिका राख आनी संवसार सोरोपर्यंत भावार्थान तिका थीर करून त्याच जेजूच्या जिवितांत तिका संपूर्ण जायसीर वाडय. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान स्वर्गांत तावन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवलो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवलो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबट करतलो, पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवलो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या परजां, देसां, भासां आनी पातशायां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं म्हणुया, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं दोन ग्रेस्काय मेल्लोले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस ओदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी कुशी म्हळ्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशोवन आशोवन कोरशेता म्हजें होड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां, आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्यांक ताणें भायर घालूंक लागलो म्हणून म्हजें घर मागण्यांचें घर
अशें बरयलेलें आसा. पूण तुमी ती चोरांची धोल केल्यात. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले. पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्ललो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्ललो. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतली निमाणी वड जेजूची उतरां आयकूंक लोक भुल्ललो. देखून दिसपट्टी देव मंदिरांत तो शिकयता तेन्ना लोक हाजीर जातलो ताचे तोंडांतलीं उतरां आयकूंक. आनी काय बरो आमचो जबाब आज, तुजें उतर म्हजें रुचीक गोड गोड मोव. तुजें उतर म्हजें रुचीक गोड गोड मोव. आनी पयलें वाचप प्रकाशनीच्या पुस्तकांत भाग्योन जिवान सांगता, आपणे म्हणटा देखलो एक ताळो आयकलो आनी स्वर्गांतल्यान तो म्हजे लागीं उलोवन म्हणटालो, कितें कोवडो खा. कोवडो आसा, दुताच्या हातांत कोवडो आसा, तो घे आनी तो खा. हो कोवडो म्हळ्यार देवाचें उतर. भाव भयणीनो, कितलें सोबीत देवाचें उतर. आनी हें देवाचें उतर आयकूंक आनी भोव करून जेजूच्या तोंडांतली भायर सोदतेलीं माणकुलीं उतरां आयकूंक लोक धांवून येताले. जेजू आपल्या शिश्यांक सांगता, हो लोक म्हजे फाटल्यान येवंक लागले. 3 दीस जाले, तांकां कितेंय खावंक दियात. लोक जेजूची उतरां आयकूंक भुल्ललो. तांकां जेवणा खाणाचें पडूंक नासलें. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां एक एकल्याक आयकूंक, नियाळूंक आनी जिवंक कितलो सोयीक मेळटा. दर एका दिसा आमचे मिसाज भेटींतल्यान देवाच्या उतराची मोडणी, आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा. हें देवाचें उतर आमचे रुचीक गोड गोड मोव जावंक जाय. देई वेरबूम हो वातिकानी 2026चो दाखलो. देवाचें उतर जावं तें आदल्या आनी नवे कोरांतल्यान प्रत्येक जाणांनी वाचचें, ताची रूच घेवची आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवचें अशें जायती शिकवण दिता. आनी ह्या दाखल्याच्या शेवटाक एक मागणें आसा. हो शेवट जाता एका मागण्यांत. मागणें पवित्र आत्म्यांक आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचता वतानी देवाच्या उतराची आमकां रूच मेळची. तें उतर आमी नियाळचें. तें उतर वाचता तेन्ना पवित्र आत्म्यान आमची मनां काळजां उजवाडावची, ह्या उतराची समजणी घेवची आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडचें. भाव भयणीनो, देखूनच वातिकानी 20 उपरांत प्रत्येक जाणांच्या भासांनी हें उतर देवाचें ओणकार केलें, ट्रान्सलेट केलें. आपआपल्या भासांनी तें वाचूंक मेळ्ळें. आनी हेका लागून भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां एक एकल्याक रुचीक गोड गोड मोव जावंक जाय. तें आमी बरे भाशेन वाचूंक जाय, ताचेर नियाळ करूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत उजवाड. देवाचें उतर एक उजवाडाचो दिवो आमच्या मनां काळजां. तर आज त्याच जेजू लागीं जो देवाचो सोबत जावन मनीस आयलो, वेरबूम कारो फाक्तुम एस्ट, भाग्योन जिवा म्हणटा, हो सोबत देवाचो मनीस जालो.
आनी आमचे मदीं जियेलो. देखून भाग्यवंशी हांव आपल्या दर्शनान म्हणटा, घे आनी खा, तुजे तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कोवळो घेतलो आनी खेलो, आनी खरेंच तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव जालो. देवाचें उतर आमच्या तोंडाक गोड गोड मोव अशेंच जावंक आनी ते रुचीन आमी वाचूंक नियाळूंक आमकां कृपा मागुया. पेटोवणे वेळार गायन गावया C30 रुपें भांगार मागिनाय पेज 41. C30 पेज 41. भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मदन घेवन सर्वेस्परा बोकोन वाड्या बापा, तुजी भोक्ती करून तुका बोंबून दिता तीं दानां दोयेल मानून घे. आनी भाग्यवन पेद्रू आनी पावलूच्या मुणयारपणान तुवें आमकां उगडपें केल्लें सोत ओपूत आनी निर्बेल आमचे काळजांनी सगल्यो जोटणायेन बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणेचे देवा, सर्वकाळ आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमचे सासणीक गवळ्या तुजो इंड तूं केदीन साणिनाय, पूण भाग्यवन दोन मुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाची गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारान सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorbe sportu
सर्वेस्वराचे नावी येता ताकासो उस्सर्गी तुकासो बाप्पा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातसनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराची रगत पातकींचे वखसुणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्तगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून जाता आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं ज्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमचे रुचीक गोड गोड मोव. देवाचें उतर आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. दर एक दिसाक आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना देवाच्या उतराचो नियाळ जेजूच्या जेवणाची गोठाय आमकां फावो जाता. तर मिसाचो मोग आमच्या काळजांत सदांच आसूं आनी जेजूचें उतर आनी ताचें जेवण आमचे सासणीक जिविताची वाटीक आमकां सरळ सांबाळूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गाच्या तुजें नांव बरें जावं. तुजे रायस आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार.
दया करून या जिवितान तुझे सवस कायम कंदी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटोय आनी सोराकता ती वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना तुम्ही आज जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वार्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरपणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनान आमेन जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं तुमची सभे आसूं शालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार गायोन गावुया D6 भाव भयणी आमी सोगलीं पेज 49 D6 पेज 49 प्रार्थया बापा आमच्या सासणीक गोवळ्या
भाग्योन पेद्रूक आनी पावलूक तुजे पवित्र सभेचे पयले गवळी आनी बावार्थाचे फुडारी तुवें करून दिले. ह्या आमच्या व्हडत्या शारोतींच्या संतोशान आयज आमी उगडास करून समरण केलां. ह्या दिसाक तुवें तांकां दिल्ले सुरगीच्या उंड्यान बावार्थान आमकां गोट कर आनी आमची जोटण करूंक तांचे असले गवडी आनी फुडारी आमचे मदें उपजय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. बांबडीनो आयतारा दिसाक आमच्या सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार क्रिस्त रायाची परब आमचे परबेचे मीस इगोर्जेचे भायर क्रिस्त रायाच्या मोनुमेंताशी जातली 5:30 वरांचेर. जाता तितल्यांनी आमी ह्या दोबाजीक परबेंत वांटो घेवंक वावुरचें. जेजू सोगटां सर्वांचो राजा, पूण ताचें राज मोगाचें, शांतीचें, सेवेचें. हे राजाचे वागडी आमी जावंक भागिली जावंक मागुया. त्या दिसाक बायबल स्टडी कोर्स आसा. बायबल स्टडी कोर्स मिरेकल्स ऑफ जीजस 6 सर्वेश पवर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे असो. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावुया F20 संवसार सोंपोपर्यान पेज 95. F20 पेज 95. संसार सोंपोपर्यान तुमची संगती आसा. संसार सोंपोपर्यान तुमची संगती आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. So